दोनापावलाची जेटी लोकांक केन्ना उक्ती जातली? अजून बरीच कामां उरल्यात. पत्रकारांनी महसूल मंत्री आणि पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक प्रश्न विचारलो. पूण व्हॉट आर द वर्क्स लेफ्ट असो प्रतिप्रश्न करत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जाप दिली. दिल्ल्या उतरा प्रमाण 5 डिसेंबराक जेटी मेकळी जातली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, महसूल मंत्री आतानासियो बाबूश मोन्सेरात, पणजी महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी थळाव्यांक बरोबर घेवन दोनापावलाची जेटीची पळोवणी केली. जेटीच्या उक्तावणाविशीं चर्चा जाली. Many works is not completed. It looks like that. No, pending works. Everything will be completed by the 5th. What is No, what is many work? what is that many work? म्हणजे सर खंय ते हे बीन पडला ते दिसता अजून तशेंच सिमेंटाचे जे हायकोर्टाची डायरेक्शन केस हायकोर्टान आशिल्ली विथ पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन फायल्ड बाय द रेजिडेंट्स देर तांचे कंप्लायन्सीस करून कितें जाय ते ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज टेकन इट ऑन फास्ट ट्रॅक मोड टू एन्श्युअर दॅट हीज पीपल देर डोंट सफर एट द सेम टायम पीपल कमिंग ऑन द जेटी फॉर टुरिझम ऑल्सो आर एबल टू गेट अ गुड एक्सपिरियन्स. ताज्या खातीर कितें जाय त्या प्रमाणे आमी लास्ट जी तांची मिटींग घेतिल्ली वी हॅव वर्किंग ऑन टायमलायन्स. टुडे वी हॅव हॅड अ रिव्यू आणि ती रिव्यू जावन आतां एकदा ONM आयलो, पार्टनर आयलो, वी विल लूक आफ्टर दॅट प्लेस अदर थिंग्स. आय थिंक बाय 5th एज Babush has said we should be able to get the things in order and start the things which we have been promised to the people and also abide by the high court directions. बारीक बारीक गजाली कितें समज तूं म्हणटा डेब्रीज आनी हें तें आय थिंक वी विल लूक एट दॅट स्कोप एंड क्लियर इट. दॅट इज नॉट अ बिग इश्यू. बट इश्यू वॉज टू स्टार्ट have a proper comfort line for the residents, have proper parking, have proper transportation, have the jetty operational. All those things are being reviewed, and as Honorable Minister has said, I think by 5th we should be able to ambitiously commence the things there. बाय 5th पार्किंग बी सगळे ते हे जातले कंप्लीटेड. सगळें एक दिश्टी पडटलें मरे. 5 तारखेर आमी थंय उलोवया. गोवा 365 खातीर दोनापावल सावन विलियम रॉड्रिक्स आनी विन्संट रोजारियो.